आम्ही गीत घेऊया A2 पेज नंबर 1 आमच्या बापा स्वर्गावेल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. जेजूची शांती आणि कृपा तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. आज आम्ही 16व्या शेकड्यांतल्या आविलाच्या सान तेरेजाचो उगडास करता. ती भितरली माद्र बागेवून जिणी जियेली आनी भितरल्या माद्रींच्या जिवितांत तिणें नवसरणी हाडली. भारतांत कार्मेलीत भितरल्या माद्रींचो पयलो कॉवेंत 19व्या शेकड्याच्या निमाण्या भागान मंगळूर शारांत स्थापन जालो आनी थंय पासून मागीर आतां भारतांत सगळेच कडेन तांचे कॉवेंत आसात. गोंयांत चिकाली तांचो कॉवेंत आसा. म्हणटच आज आमी खास करून कार्मेलीत भितरल्या माद्री पासत मागुया. तांचें जिवीत प्राचिताचें आनी सादें जिवीत तांच्या मागण्यांतल्यान ती आमकां सांबाळटात. देव तांचेर आनी तांच्या वावराचेर बेसांव घालो म्हणून आमी मागुया. आनी ह्या मिसांत वांटो घेवचे पयलीं आमचीं पातकां वळखून घेवया. काळजांत थाण दूख धरतल्यांक बक्षाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची सपूर्णाय धर्मसभेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं सान तेरेजाक तुवें उपजयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलेली सर्गींची शिकोवण आमच्या आत्मीक पोसणाक उपकारूं खरे पवित्रायेच्या अत्रेगांनी आमची काळजां लासूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. मनशा तूं कोणूय जायशी तो दुसऱ्याचेर नितीचें फर्मोण मारशी जाल्यार निर्बाग सांगूंक वाट ना तुका. कित्याक जेन्ना ताचेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुकाच तो गुन्यांवकारी कोत्ता. तर जें कोतुबाचेर तुवें फर्मोण मारताय तेंच कोतुबां तुका कोत्ता. तशेंच कोत्ता ताचेर आड देव आपलें फर्मोण मारता तें सारकें म्हूण आमी तोर जाणाव. आनी मनशा तींच कोतुबां तुवें कोची करून तशेंच चलतल्यांचेर फर्मोण मारताय. तूं मात देवाच्या फर्मोणांतलो वांटोलोय म्हूण समजताय वो ताचें भरपूर बरेपण तोकोस आनी सोंसणीकाय हाचें तूं बेपरवा कोत्ताय. तुवें जिवीत बदलूंक देवाचें बरेपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तूं नकलोय. जिवीत बदलूंक तयार नासलोल्या
तुज्या काळजाचे दारुणायेक लागून रागाच्या दिसा आनी देवाच्या न्यायनीत पुरगोट जातली तेन्ना ताचे क्रोधाची जाल ओदीकूच पेट्टो म्हूण तूं मागून घेताय. तूं जोण एकल्याक आपापल्या कोन्यांनी परमणे फारीक कोत्तलो. थांबोन आसतना बऱ्यो कोन्यो करून मोहिमा मान आनी अमोरूंक सोदतल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो. पूण आटोप नासलोल्याक सोत मांडून घेवचे सुवातेर खोटेपण मानता तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा. खोंत आनी आकांत वाट कोतल्यांक सोमेस्त मनशांक रावता जी देवांक पयले सुवातेर. पूण ग्रीकांकूय मोहिमा मान आनी शांती बरें कोत्तल्या सोमेस्तांक जी देवांक पयले सुवातेर. पूण ग्रीकांकूय तर देवा हाचे ताचें तोंड पळोवंक चलोना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावन दी. आपल्या कोन्यांनी परमणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. सगलीं म्हणुया. आपल्या कोन्यांनी सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें खोडप. तूं एकलोच म्हजो तारूक. तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका तीर गोट कोत्ताय. सबाब आपल्या कोन्या परमणे सर्वेस्पर दर एका मनशाक तो मजुरी दिता. सर्वेस्पराच्या गोपान शांतीन राव. तूं म्हज्या आत्म्यांक तो एकलोच म्हजो सदां बरवासो आनी विस्वास. देवाच्या हातान आसा म्हाका मान आनी तारोन. तो एकलोच म्हजें कोडप. देवाक हांव शेरोना येता. सबाब आपल्या कोन्या परमणे सर्वेस्परा दर एकल्या मजुरी दिताय. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सगले सर्वेस्पराच्या काळजान. सबाब आपल्या कोन्या परमणे सर्वेस्पर दर एकल्या दिताय. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्ता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, फारिजेवानो तुमचें कटा. ओर्तेलांव, पारस आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो धावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडतात. हे कायदे तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचे न्हय आसले. फारिजेवानो तुमचें कटा. देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्यार लोकांचे सलाम तुमकां जबरूच रुजतात. तुमचें कटा. दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन तांचेर चलता तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका प्रतिपाळून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो तुमचें कटा.
उखलून व्हरूंक जायना तसलीं वजीं तुमी मनशांचेर उखलतात आनी त्या वज्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. एका ल्हान गांवांत कानडी माध्यमांत म्हजें शिकप पयलीं ते 10वी मेरेन जालें. एक विशय मात इंग्लीश. आनी आमच्या प्रायमरी इस्कॉलान तेन्ना पांयांक वाडोनान सत्री ना, एक पोतें तातूंत एक स्लेट आनी बरोवंक काडी आनी तें पुसूंक एक आवयन दिल्लो एक ल्हानसो तुवालो, एक पुस्तक एकूच, आनी बरोवंक दुसरें पुस्तक ना, एकूच टॅक्स्ट बूक. असल्या इस्कॉलान तेन्ना शिकप जालें आनी म्हाका कितेंच उणें पडलें ना. फुडें सगळें शिकप म्हळ्यार इंग्लिशीन करतना कितेंच उणें पडलें ना. उलटें जाल्यार इंग्लीश माध्यमांत शिकल्या जेजुइतांची इंग्लीश हांव सारकी करतां. घरांत इंग्लीश उलयतात, इस्कॉलांत इंग्लीश शिकले तरी सारकी इंग्लीश येना. ती गजाल दुसरीच. आमच्या त्या प्रायमरी इस्कॉलांत अशें आर्क आसलें आनी ताचेर व्हडल्या लेत्रांनी कांतयल्लें आसलें, नडेदंते नुडी नुडिदंते नडे. नडेदंते नुडी, जशें तूं जियेताय तशें उलय. नुडिदंते नडे, जशें तूं उलयताय तशी तुज्या जिविताची चाल आसूंक जाय. जेन्ना हांव ल्हान आसलो तें उतरां सारकें समजूंक ना हें कितें गाय म्हणून. मागीर वयल्या क्लासीन व्हड जातना मागीर तें समजूंक लागलें. आईच्या दोनी वाचपांचो आटाप तातूंत आसा, नडेदंते नुडी नुडिदंते नडे. आईच्या पयल्या वाचपांत सांब पावलू रोमाकारांक म्हणटा, तुजें जिवीत पयलें सारकें जाग्यार आसूंक जाय. तुजें जिवीत सारकें जाग्यार नासतना दुसऱ्यांचेर फर्माण मारी नाका, कित्याक मागीर देव तुजेर फर्माण मारतलो. हांवूच बरें कॉप मारतां मिसाक येताना आनी लोकून लोकून येतां वा केन्ना केन्ना वेळ करून पावतां आनी लोकांक म्हणटा, ए सोरो पियल्लो बरो न्हय, सोरो सोडूंक जाय म्हणटा. तो सोरो पिवपी बेबदो म्हाका पळोवन म्हाका विचारचो ना, फादर तूंच पयलो तुजी बेबदीकाय सोड म्हणचो ना. हांव जर सिगारां ओडटां, हांवें म्हज्या पुताक कशें सांगचें तूं सिगारां ओडूं नाका म्हणून. हांवें म्हज्या पुताक म्हणल्यार जाता तूं आतां ल्हान आसा वो सिगारां ओडचो तुजो वेळ न्हय. तेन्ना तो पूत म्हणचो ना, मागीर तूं कित्याक ओडताय? हांवूच ड्रग्स घेतां, हांवूच वायट जिवीत जियेतां, मागीर दुसऱ्यांक खंयच्या तोंडान हांवें सांगूं येता हें सगळें करूं नाका. म्हणजे एक प्रामाणीक जिवीत आमी जियोंक जाय आनी प्रामाणीक जिवीत जियेल्यार देव आमकां इनाम दितलो हें सांब पावलू सांगता. आनी तूं जर खोटें जिवीत जियेताय तर तूं तुज्या एकावंटाक जमो करताय वायट करुण्यो. आनी सांब पावलू शेवटाक म्हणटा, देव भेदभाव करिना, नो डिस्क्रिमिनेशन विथ गॉड. तो दर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे इनाम व ख्यास्त मेळटली म्हणटा. खरें म्हणजे तें इनाम आनी ख्यास्त देव दिना, आमीच तें करता. ह्या संवसारांत आमी कितें बरें करता तेंय आमच्या एकावंटाक जमो जाता. आमी कितें वायट करता आनी बोगसाणें मागूंक तयार ना आनी बोगसाणें मागिना तेंय थंय उरता. आतां कोणें म्हणूंक येता, हांव आतां म्हाका जाय तशें जियेतां आनी मोरच्या वेळार हांव कुमसार जाता आनी सगळें बोगसता. कोणें सांगलां तुका तुजें बोगसतलें म्हणून? तुका कुमसाराक
वचूंक वेळ मेळटलो म्हूण तुका कोणें बरोवन दिलां? खंयच्याय घडये तूं मरूं येता, मागीर कितें? देखून आमी सदां तयार आसूंक जाय. सदां आमी कितें भितर पळय वायरस आसा तें काडूंक जाय. कंप्युटर वापरतल्यांक खबर आसा, कोणी आपल्या कंप्युटरांत लॅपटॉपांत वायरस घेवन बसना. कित्याक वायरस जर भितर आसा मागीर एक दीस तुजो कंप्युटर क्रॅश जाता. सगळो वायरस काडूंक जाय. देखून आमी थंय एंटी वायरस घालता, वायरस लागू नये म्हणून. तशें आमी सदां नितळ रावंक जाय. खंयच्याय घडये मरण येवंक शकता आमकां. अशें आमच्यान म्हणूंक जायना हांव जाणटे पिरायेर मरतलों. तशें कांय ना आतां. आतां ल्हान भुरगीं मरतात, तरणाटीं मरतात, मदले प्रायेचीं मरतात आनी जाणटीं तीं मरतातूच. म्हण सदांच आमी तयार आसूंक जाय हें सांत पावलो सांगता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू फारिजेवांचेर कठीण उतरांनी उलयता. कित्याक? तो म्हणटा तुमी तो भाजी पालो आनी सगळो आसा पळय तांतलो 10तलो 1 वांटो देवाक दितात, पूण तुमी नीत पाळिनात, हेरांक बरी देख दिनात. देखून तो तांचेर बडी मारता. आनी तो म्हणटा तांकां तुमी फोंड कशे ताचेर लोक चलोवन वेता तसले फोंड तुमी. तेन्ना एकलो आदोगाद वकील उबो रावन म्हणटा गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकां अपमान करताय. तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी तसलेच. लोकांचेर इतलीं वजीं तुमी घालतात, हातभार लायनात आनी जें कितें तुमी दुसऱ्यांक सांगतात तें तुमी करिनात. हें आमकां सगळ्यांक लागता, सगळ्यांक आमकां. पाद्रींक लागता, माद्रींक लागता, बिस्पांक लागता, कार्दिनालाक लागता, सगळ्यांक, लोकांकूय लागता, सगळ्यांक आमकां लागता. दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं हांव सारके जाग्यार आसूंक जाय, सारके वाटेर आसूंक जाय. आतां आमी मनीस म्हणटच आमचें चुकता. आमी कोण सांत न्हय, सांतिणी न्हय, इतलें आसून सयत चड करून अधिकाराचेर आसल्यांनी बरी देख दिवंक जाय. इगर्जेन पाद्री एक अधिकार, कॉवेंतांत माद्री अधिकार आसा, घरांत आवय बापाय ती अधिकारी, तांणी तांच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक जाय. पूण जायते फावटी आमी हेरांक सांगता आनी हेरांक सांगलें आमी करिना. जायते फावटी लोक म्हाका येवन म्हणटा फादर तूं आज बरो उलयलो, बरें उडयलें तुवें, उडयलें. उडोवपाचें कितें, नाका जाल्लें उडयता. बरो शर्माव उडयलो म्हणटात ते म्हाका. हांव तांकां म्हणटा शर्माव कोणेंय सांगूंक येता बाबा बाये, पूण शर्माव जियोंक आसा. जो शर्माव हांव सांगतां तो पयलो म्हाकाच उगडास करून दिवंक. आज हांवें लोकांक कितें सांगलें तें हांवें आज पाळूंक आसा आनी मागीर तें लोकांक. इंग्लिशींत आतांच्या काळार एक सांगणी आसा, वॉक द टॉक. म्हणजे जें कितें तूं जियेताय ते प्रमाणे चल, ना जाल्यार चड दीस कोणूच आमकां मान दिवची नात. चड करून आयची तरणाटी पिळगी आसा पळय तांकां आमची उतरां नाकात. तांकां जाय आमच्यो करण्यो. आमचें जिवीत पळोवन तांकां दिसूंक जाय हो मनीस प्रामाणीक, ही मनीस नितिवंत. ना तर जाल्यार सगळें खडपाचेर उदक, कांय फायदो ना. म्हणटच आयची दोनी वाचपां आमकां प्रामाणीक जिवीत जियोंक आपयतात. जें कितें आमी उलयता तें आमच्या जिवितांत करूंक आनी जें कितें आमच्या जिवितांत आमी जियेता तेंच आमी हेरांक सांगूंक तीं वाचपां आमकां उलो दितात. तो उलो आयच्या दिसा आमी जियोया. आमी गीत घेवया C32 पेज नंबर 42 सर्वेस्परा देवा. Sorvespora deva svikar कर edini ya sorya uniachi I petto kamana toshiko I bidit kata soto kamchi
म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवन बापा, सर मनशांच्या तारका धर्मसभेच्या सर्व गरजां खातीर सांत तेरेजान आपल्या मठाच्या वण्टी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार धर्मसभेच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावता. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटाव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी आत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आनी सिम्यांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदत्ता, अविलाची सांत तेरेजा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या उतरां प्रमाणे आमी जियोंक देवाचे कृपेची आमकां गरज आसा आनी ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. जिवन जाल्ल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया. D4 पेज नंबर 49. आशेता काळीज मोजे. आशेता काळीज मोजे, स्वातीन येण्याक तुज्या, रागोर रावता निस्पत्तीन, मेलून मोगाक मोज्या. आशेता काळीज मोजे, स्वातीन येण्याक तुज्या, रागोर रावता निस्पत्तीन, मेलून मोगाक मोज्या. तानेला तुज्या रगतान, जेजू काळीज मोजे, कुर्सा तुज्या मागासून, इतलेंच हांवें मागचें. दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात.
आमचो स्वामी, आमचो सोडवणार, आमच्या काळजांनी आयला, ताका आमी आर्गां दिवया. ताणें आपल्या फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगर आपल्या करण्यांनी आनी आख्ख्या जिवितांतल्यान आमकां देख दिल्ली आसा. आनी तशेंच सायबीण मायेनी केल्लें आसा, सांता सांतिणींनी केल्लें आसा. आमी आमच्या अभ्यासा प्रमाणे, शिकपा प्रमाणे, आमच्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान हेरांक बरी देख दिवंक, आमची उतरां आनी करण्यो एक आसूंक देवाचो आदार मागुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलो, संस्थेचे संस्थेक तुजें विस्वासीपण परगडतलो. मागुया. देवा आमच्या बापा, आमी आतां सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवोवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय. आनी सान तेरेजाची परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं बंद मटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगय. आनी सरगार आमी तुका वाकणूंक पावसर आतां थावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या मायेमोगाची निरंतर वाखाणणी जावं दी, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जी कोण मिसाक वेळ करून येतात तांणी फुडें बसूंक विनंती करता. फाटल्यान बसचें न्ही, फुडें बसचें. फुडें हे बांक फकत माद्री खातीर ना, सगटां खातीर कोणें फुडें येवन बसूंक येता देखून उपकार मागता, सगळ्यांनी फुडें येवन बसचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमची उतरां आनी आमच्यो करण्यो एक जावंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांव पासत मागात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया. F3 पेज नंबर 86. देव आमकां जाय. देव आमकां जाय, देवाक मानता, बाबाक मानता, बाबाक मोठायच तेणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार, बाबाक आमकां एकवट
Page 31, Break Forth into Joy, A70. Page 31, Break Forth into Joy, A70. A70, page 31. Break forth into joy, O my soul. Break forth into joy, O my soul. In the presence of the Lord, there is joy forevermore. Break forth into joy, O my soul. Break forth into love, O my soul. Break forth into love, O my soul. In the presence of the Lord, there is love forevermore. Break forth into love, O my soul. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The brothers and sisters, today we celebrate the feast of Teresa of Avila. And she's from Spain. At a very young age, she joined the religious Carmelites. Age of 18, she joined a convent, and her desire was to be the beloved of Jesus. She was inspired by the writings of Saint Jerome, and then she spent her life in prayer and penance. She said through prayer, she wanted to attain the seat next to Jesus, to be his beloved. And she got visions, levitations, presentations of the Lord. Eventually, at the age of 46, she founded around 17 convents and 20 monasteries then in 17th century of the Carmelites, discalced Carmelites. And today we have them all over the world preaching the word of God, imitating the life of Jesus, not only through prayer, but works, good works. Through prayer and good works, they praise God and present God to others and help to build the kingdom of God here on earth. And so Lord, need each one of us, wherever we are, at our home place, workplace, to be a witness to God's love, to be a witness to Jesus through the Holy Spirit. Keeping this in mind, to take part in the holy sacrifice worthily, let us acknowledge the times when we failed to accept God's love and plan for us and be sorry for the sins. I confess to Almighty God, to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, bring us to everlasting life. Amen.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who through your Spirit raised up Saint Teresa of Jesus to show the Church the way to seek perfection, grant that we may always be nourished by the food of her heavenly teaching and fired with longing for true holiness through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. You have no excuse, O man, whoever you are, when you judge another, for in passing judgment upon him, you condemn yourself, because you, the judge, are doing the very same things. We know that the judgment of God rightly falls upon those who do such things. Do you suppose, O man, that when you judge those who do such things and yet do them yourself, you will escape the judgment of God? Or do you presume upon the riches of his kindness and forbearance and patience? Do you not know that God's kindness is meant to lead you to repentance? But by your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. For he will render to every man according to his works, to those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality. He will give eternal life. But for those who are factious and do not obey the truth, but obey wickedness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek, for God shows no partiality. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Your response will be, Lord, you repay each man according to his deeds. Kindly repeat. Lord, you repay each man according to his deeds. In God alone is my soul at rest. My help comes from him. He alone is my rock, my stronghold, my fortress. I stand firm. Response. Lord, you repay each man according to his deeds. In God alone be at rest my soul, for my hope comes from him. He alone is my rock and stronghold, my fortress. I stand firm. Response. Lord, you repay each man according to his deeds. Take refuge in God, all you people. Trust him at all times. Pour out your hearts before him, for God is our refuge. Our response. Lord, you repay each man according to his deeds. Kindly stand for the gospel. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing Hallelujah. The Lord is faithful in all his words and loving in all his deeds. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, Woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God. These you ought to have done without neglecting the others. Woe to you, Pharisees, for you love the best seat in the synagogues and salutations in the marketplaces.
Woe to you, for you are like graves which are not sin, and men walk over them without knowing it. One of the lawyers answered him, Teacher, in saying this you reproach us also. And he said, Woe to you, lawyers also, for you load men with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters, you just heard in the Gospel reading, you love to the reserved seats. The scribes, they were the secretaries of law. Eventually, they became a group called themselves Pharisees. And they wanted all the facilities. They wanted the remain reserved seats. They wanted everyone to salute them in the common places. But they oppressed the people by making laws which did not come from God, no origin from God. Laws which had no significance for religious life, and burdened the people's life by making them follow them. And so religion became an oppression. And so that reminds me of a man who had a strange dream. An angel took him to a Sunday worship service, and the organist played. The keys went up and down, but there was no music. The choir sang, their mouths opened and closed, but no song came from their mouths. The congregation prayed, their lips moved, but no prayer could be heard. The man turned to the angel and said, the lips moved, the choir sang, the congregation prayed, but nothing could be heard. Why didn't we hear anything? The angel replied, because there is nothing to hear. There's lots of activity, but no real worship. The same people who came and attended the ritual, and they went back home, they were different people. Evil working through them. Some of them avoided their duty to their parents, to their neighbors. They would pay tithes, spices and herbs, which is nothing to what the care they had to take of their elders, parents who took care of them when they were from young to big age. So such was their cowardice and negligence. They were selfish, they were proud. So Jesus calls them empty sepulchres, empty tombs on which people walk about. How much do we put in our worship? How much heart do we put into our worship? Do we mean when we come here, we thank God, we plead God to give us the grace? Do we really mean it? Lord, help us to worship you not only with our lips, but also with our lives. Not only with our heads, but also with our hearts. Take this bread we
Blessed are you, Lord, God of all creation, who can serve this bread to offer. God has given him an answer, may it become for us the bread of life. Your flesh. And the wine water may become to share in the divinity of Christ. This wine Blessed are we you, Lord, God of all creation, who can serve this wine to offer. Fruit of the wine, work of human hands, to become our spiritual drink. Dear Lord, please take this wine we offer you and change it into your blood. Pray, sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May our offerings, O Lord, be acceptable to your majesty, to whom the devoted service of Saint Teresa was pleasing in such great measure, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you are praised in the company of your saints, and in crowning their merits, you crown your own gifts. By their way of life, you offer us an example. By communion with them, you give us companionship. By their intercession, sure support. So that, encouraged by so great a cloud of witnesses, we may run as victors to the race before us and win with them the imperishable crown of glory through Christ our Lord. And so with the angels and archangels and with great multitude of the saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down His Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. The time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread and, giving thanks, broke it and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, He took the chalice, and once more, giving thanks, He gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate in the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, a bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all here and our near and dear ones, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, her chaste spouse, Saint Joseph, the blessed apostles, Saint Teresa of Jesus, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through Him and with Him and in Him,
O God, Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. In the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress. We await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, Now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins To of your the loving world, mercy, give for grant me us protection, peace. mind, body, and the healing remedy. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Page 147, Make Me a Servant, D104. Page 147, D104. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant.
I will sing forever of your mercies, O Lord. Through all ages, my mouth will proclaim your fidelity. Let us pray. Grant, O Lord our God, that your obedient family, whom you have fed with the bread of heaven, may follow the example of Saint Teresa and rejoice to sing of your mercies for all eternity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one makes her petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 192, G7, G7. Mother of God, plead With your Son, pray for us sinners, Mary most pure. May God pour cleansing strength over us, washing us all from every stain. Mother of God, plead with your Son. Pray for us sinners, Mary most pure.
नमस्कार कोरा नमस्कार कोरा इयात नमस्कार कोरा सोम्या इयात नमस्कार कोरा इयात नमस्कार कोरा इयात नमस्कार कोरा सोम्या इयात नमस्कार कोरा इयात नमस्कार कोरा इयात नमस्कार कोरा सोम्या काळजांतान मोगळा जेजू तुझ्या आसोप आसा थिंसोत्थान आमी तुका नमस्कार करता तुका पोरणी पाट करता तुका वाकाणटा तुका आर्गां दिता तुका दिन वाचता आयज तुवें आमकां हो दीस फावो केलाय आनी आमी उठल्या ते मेरेन सान आतां पर्यंत तुजें बरेंपण आमी चाखलेलें आसा कितली व्हडली देणी तुवें आमकां दिलेली आसाय आमचें जिवीत तूं चलयताय आनी आमी चडश्यो आमकां दुयेंसां नात पूण जीं आसात तितली आमी तुजे सवे भेटोवन तातूंतली आमी सुटका मागता पूण आतां आमी ती सोंसतना तुजे बरोबर सोंसता दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आनी आमची प्रगती जावचे पासत अदीक आनी अदीक तुका एकवटोन तुका आजीर जावन आमचें जिवीत जिवंक सुकली भितुरल्यान दोळे धांपून सारकी सोरपटून पडोन ताचें जिवीत आमी पोतकरच्याक आनी त्याचे बरोबर आमचें जिवीत सादच्याक ताका आमी नमस्कार करया ताका आमचें जिवीत पेटोवया ताका तें आमी ओपन दिवया आनी हे परी ह्या मागण्यांतल्यान हो मनोभव आमी पत्करून जेजूच्या मोगान अदीकान अदीक वाडोवंक आमी जिवया घे दोनया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन दोळे उक्ते करया जेजूचेर आमी ते थिरावया आनी ताची थिरावली म्हणटच ताची किरणां जशे भशेन भाग्योन फावस्तिनान ताच्या काळजाची ती 2 किरणां भायर सोदतात तेच भाशेन आमचेय सगळे ताची किरणां भितर सरोन आमचें जिवीत तो अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ आनी ताच्या पवित्रपणान भरून काडटा हो अणभव आमी घेवया
आनी हे पुरी आतां आमी सगळ्या मनशा कुळाक एकवटून आसान जेजूच्या आसण्यांक लागून तांकां सगल्यांक आमी ह्या वेळार जेजूशी हाडया. तांचें जिवीत ताणें आमकां तो स्पर्श कोत्ता ते भाशेन तांचेंय जिवीत ताणें स्पर्श करून तांकां नवी रचना करून काडच्याक आमी तांकां जेजूक तांचें जिवीत भेटोवया. तांच्या काळजांनी ताची शांती अदीक वाडोवंक, त्याच बरोबर आमच्या काळजांनी शांती वाडोवंक आमी ताका आमचें जिवीत समर्पिल्लें आसा. तर आतां ताणें जो आमकां भावार्थ बापाचेर, ताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर आनी ताचे कुडीचेर, पवित्र सुबेचेर हो जो ताणें आमकां उक्तापो केलेलो आसा तो गूट आतां आमी हो मिस्तेर उच्चारून तातूंत आमचें जिवीत खोलावया. सत मानता देवाक, सर्वोदितार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखितलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वोदितार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुर्ची करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सायबीण मायन, सान फ्रांसीस शेवेरान, सान इनासान, सान जुसेवाजान आनी सगळ्या सांत भक्तांनी, सान तेरेजा अविलाची ह्या सगळ्यांनी आपलें जिवीत मोगान म्हणजे प्रिती मोगान, भावार्थान आनी बोरवांशान सारलें. तेच भाशेन आमी खोलायेन जेजूच्या एकवटान सारच्याक आतां आमी मागया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. जो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमकां बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठायेसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठायेसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठायेसा उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आनी सदांच सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोडू पुरवायचे, सर्वेस पोत तुजे सोबे आसा. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगत बरे देवाची माय, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळां आमेन. ओ म्हज्या मुखाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर्सां सगळ्यांतल्यान बोकरूंचो दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें जे कुस्म्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या भावा सर्गार राहायचे नावड जावन राय जावं येवं तुजे कशी जशी सर्गार जाता तशी संवसारान जा. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आदी आतां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली निवार. नमान मरे प्रेमलेले सर्वेच पोर्ट्रेट आहे हाऊस रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेमलेले सर्वेच पोर्ट्रेट आहे हाऊस रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेमलेले सर्वेच पोर्ट्रेट आहे हाऊस रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेमलेले सर्वेच पोर्ट्रेट आहे हाऊस रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेमलेले सर्वेच पोर्ट्रेट आहे हा श्रेयामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेमलेले सर्वेच पोर्ट्रेट आहे हा श्रेयामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे प्रेमलेले सर्वेच पोर्ट्रेट आहे हा श्रेयामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे पेंबलेले सर्वे स्पोर्ट जेटा हाऊस त्यामध्ये तू सदो आणि सदो आपूच जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे पेंबलेले सर्वे स्पोर्ट जेटा हाऊस त्यामध्ये तू सदो आणि सदो आपूच जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे पेंबलेले सर्वे स्पोर्ट जेटा हाऊस त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच जेजू मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे पेंबलेले सर्वे स्पोर्ट जेटा हाऊस त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच जेजू मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एम कोंड्यांतली उजांतली स्वर्गार गरज आसलेलें. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी निगूट लावन खावणेन दवरलो. आमचे बापा तू स्वर्गार आहा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय सद्या आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां गाळयेन पडूंक दिनाका पूण वायटान ती आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुम्या देव जिताय हा उस्त्रे भितर तू सदो आनी सदोचो फळ जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोज बाप्पा आनी पुत्र आनी स्प्रिंता सांता आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एम कोंड्यांतली उजांतली ओ स्वर्गार आत्म्याक करून गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात जो हांव लूक 2:22
मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पुंग बाळका जेजूक जेरुजलाक व्हेलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलें बक्षिता, तशें आमचे पातकां भोगोस, आनी आमकां तायऱ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली निवार. आमेन. न्हू रे कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. अग्ने मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. म्हज्या मोगाचेर जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येवकोंड्यांतली उज्यांतली, और सगळ्यांक सगळ्यांक चोड करून चोड गरज आसलेल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांणी पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्त्रां मदीं तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मोरे कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्त्रां मदीं तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्त्रां मदीं तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुजे ताय आसा, वस्त्रां मदीं तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये, आमच्या पापया खातीर विनोदी कोळ, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमानमध्ये कृपेन बोलले सुरेश पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य जो भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानमध्ये कृपेन बोलले सुरेश पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य जो भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानमध्ये कृपेन बोलले सुरेश पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य जो भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानमध्ये कृपेन बोलले सुरेश पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य जो भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानमध्ये कृपेन बोलले सुरेश पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य जो भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमानमध्ये कृपेन बोलले सुरेश पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य जो भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोंड्यांतली विजंतली वो सरकार आत्म्याक बोध करून चड गरज आसलेल्यान. पान 207 T12 पयलो कडवो घेवया. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान मातयेव 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बोलिले सुरेश पोचणे सहस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोचेसु नमान बरी कृपेन बोलिले सुरेश पोचणे सहस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोचेसु नमान बरी कृपेन बोलिले सुरेश पोचणे सहस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु नमान बरे कृपेन बोलिले सुरेश पोचणे सहस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु नमान बरे कृपेन बोलिले सुरेश पोचणे सहस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु
Numan Maria Kripin Belili Suris Poch Trains Austraमध्ये सदो आणि सदोचा पूज Jesu. Bagati Maria debaci mai, ambapnya kati tikor, atanya amcha mucolar. Numan Maria Kripin Belili Suris Poch Trains Austraमध्ये सदो आणि सदोचा पूज Jesu. Bagati Maria debaci mai, ambapnya kati tikor, atanya amcha mucolar. Numan Maria Kripin Belili Suris Poch Trains Austraमध्ये सदो आणि सदोचा पूज Jesu. Bagati Maria debaci mai, ambapnya kati tikor, atanya amcha mucolar. Numan Maria Kripin Belili Suris Poch Trains Austraमध्ये सदो आणि सदोचा पूज Jesu. Bagati Maria debaci mai, ambapnya kati tikor, atanya amcha mucolar. Numan Maria Kripin Belili Suris Poch Trains Austraमध्ये सदो आणि सदोचा पूज Jesu. Bagati Maria debaci mai, ambapnya kati tikor, atanya amcha mucolar. Numan Maria Kripin Belili Suris Poch Trains Austraमध्ये सदो आणि सदोचा पूज Jesu. Bagati Maria debaci mai, ambapnya kati tikor, atanya amcha mucolar. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या ओच्या मगाच्या Jesu Bogo samka amchi patka nivaram kai kanaच्या उजातली वर सगळं सगळं आत्म्या बोगोनी चोड गरज इसरायल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजूची आपोर घुटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें वस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन साकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांय पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. बेगंती मरिये देवाची माय आबाप्याक खातीर तिकोर आतां आमच्या मुलार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. बेगंती मरिये देवाची माय आबाप्याक खातीर तिकोर आतां आमच्या मुलार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. बेगंती मरिये देवाची माय आबाप्याक खातीर तिकोर आतां आमच्या मुलार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. भाग्यवान मरिये देवाची माय आबाप्याक खातीर तिकोर आतां आमच्या मुलार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा. ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत Jesu.
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां ह्या गोंड्यांतली उजाडली वर सगळ्यांक आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेलें. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याचे परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआमांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां कातरान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई मे पापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम बापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोड्यांतली उजाडली वर सगळ्यांक सगळ्या आत्म्याक वर करून चड गरज आसलेलें. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना तिच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची नसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माय आणि आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भगवंत आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणाच्या उज्यांतरी वच सदा सगळ्यांत पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मोदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आणि पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मोदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाची माय आणि पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मोदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आणि पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मोदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवें आसा वस्तोऱ्या मोदें हितून सदो
आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू मरी देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्या मध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू मरी देवाची माये आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगू समका आमची पातकां निवारण कायम कोंड्यांतली उज्यांतली वो स्वर्गान आत्म्याक ओर करून चोड गरज आसतलें. दुसरो कडवो घेवया. आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावले सोयी आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावले सोयी माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोचे गुणांनी बोललोले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोचे गुणांनी पांच दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता 22:40 ते 40:05 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटले रोगत्याचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तूस शिरश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक सुदां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दांडान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वरे कृपेन बोलोले सरेस्पोर तुजें ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पोर तुजें ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वरे कृपेन बोलोले सरेस्पोर तुजें ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पोर तुजें ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवान मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पोर तुजें ताय आसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वलले सरेस्पो तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वलले सरेस्पो तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वलले सरेस्पो तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वलले सरेस्पो तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन वलले सरेस्पो तुझ्या ताई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हेम कोंड्यांतली उजांतली ओ स्वर्गाक सगळ्यांक करून चड गरज आसलेल्यान. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यां ती बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस कांय पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस पछताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हेम कोंड्यांतली उजांतली ओ स्वर्गा सगळ्यांचो करून चड गरज आसलेली. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. माथ्येव 27:28-29 तेन्ना राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें
आणि कांट्याचो एक मुकुट विणून त्याच्या माथ्यार घालो. त्याच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. त्याच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसा. तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताण्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली निवार. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले इसमें देव जेतायसा, ओसऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मुखाचे जेजू, भगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातल्या वचनांतली, वर्सुदा सगळ्या आत्म्यांक पोकरून चोड आसलेलें. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जो हांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां काळ्यांक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्य मारे देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्य देवाचे माये, आमकां पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा,
अस्तरायामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरायामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरायामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरायामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरायामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरायामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरायामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एम कोड्यान ती उजांतली ओ स्वर्गाक वचचो आत्म्याक गोल करून चड गरज आसलेले. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापाक सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपतो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्विस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू
नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू जेजू भोगोस आमकां आमची कालचा निवारण कायम उजांतली वचोचा सगळ्या आत्म्याक बोर करून चोर गरज आसलेल्यांक. तिसरो कडवो घेवया. आमचे खातीर पुतळाची माग फावो कर आमकां सोडीचे बाळ आमचे खातीर पुतळाची माग फावो कर आमकां सोडीचे बाळ माये काकुतीचे माये मोगाची माये सोडचे गुणां मोरलोली माये काकुतीचे माये मोगाची माये सोडचे गुणां मोरलोली. पांच ओरकाचे मिस्तेर पयलो ओरकाचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवून जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनू जिवून केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो इब्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुजो आपूच जेजू भगवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे ठाय आसा
स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारांका एमकोंड्यांतली उज्यांतली ओ स्वर्गाक सगळ्या आत्म्याक चड करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेचे बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुर्बेन बोललेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा कान पुत्रा कान पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां आमेन. ओ ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एपणांतल्या उज्यांतली वो स्वर्गा सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दितांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काल्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली निवार आमकां. नोमान मोरे कुर्पेन बोलेले सोरेस्पो तुजे तांय आसा वस्त्रां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आमच्या खातीर विनवती आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरे कुर्पेन बोलेले सोरेस्पो तुजे तांय आसा
उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोंड्यांतली उज्यांतली सगळ्या चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारिये देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवड त्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोंड्यांती उजांती ओ सगळ्या सगळ्या आत्म्याक बोट करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मरयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तोळासलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली निवार. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर्च ठायसा ओस्तऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगवान मारी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू तुका आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजंतली वर सगळ्यांक करून चोर. हो वेळ आमी ओगेपणांत सादतना ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर जाल्लो आसा ताका आमी आजीर जावया आनी देवाक आमी दिनवासया. आमकां कळोन आसतना ताणें हे सगळें आमचे भितर घडोवन हाडलेलें आसा. अदीक आनी अदीक जेजूचो आकार आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान काळजान घडोवन आयलेलो आसा आनी हे परी न्हयच सामकां पूण जांचे पासून आमी मागलेले आसा त्या सगल्यांक देवान मागलां तितलें फावो केलां म्हणून आमी ताका दिनवासया. नमान राणये ककलुचे माये तुझ के आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवांसो आमी पोरदेशी एवरीची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोयाळच्या रातनी
तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखांचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत्यांक वार मरेचे भोव पवित्र उजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवची आनी बसायलेलें आसा तें आमकां मेळोचें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. उगडास कोर ए भोव कणवाळ्यांक वार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत. मागतल्यांक तुजे मदत आनी सोदल्यांक तुजो आदार. तुवें आलासुरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन या परवाशार हांव येता तुजे वेंगेंत. हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वन. हे देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची. पूण दयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपले लांगवीत साकुरणीचेर ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुबागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेची पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर करतल्यांक दिसपटायता. पोदवरेंक तो सदन वयले शेवटिता. इनोळ्यांक आनी उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देनांनी बोदता. गिरेस्तांक काम्यांत पोरो धाडटा. अब्राहम आनी ताचे संसेर खातीर सर्व केल्यांक आमच्या पुर्वजांक दिल्या उतराचो. आपल्या काकुळतीचे ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरान शरण घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. संस्कारांतल्या वर्त्या सासणागी नमान कोता. सोडून दिवन म्हाज्यो रिती सेवा तो नवो दवरता. सोयबाजाचे विशय आमचे घुस्पटा गुटा मुखार. निर्वाळो आमचो विश्वय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या सुर्गीवन पुताक त्याच्या. मुरगटून काळजान तोंडान वंदुया वखाणुया. सोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संसर्ग खातेपणा मानिल्यो सासणाक सासना. सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वासाचो. मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामण आसनाच्यो सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर.
तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा